आमच्या मतदारसंघात एक सदांच पीस आनी ट्रँक्विलिटी आनी को एक्झिस्टन्स हें सदांच बरे भशेन आमचें चल्लां. 3दा हांव आमदार म्हणून निवडून आयलो. केन्नाच धार्मीक कसलोच प्रॉब्लेम आज मेरेन आमी फातोर्डा मतदारसंघान आयकूंक ना. हे पयले खेपे अशें जाल्लें आहा की हो भुरगो बाब नॉर्बर्ट डायस ताका मारला. कितें म्हणून की एक मॉर्फ केल्लो पोस्ट जातून तो छत्रपती शिवाजी महाराजाक इन्सल्ट करता. हो पोस्ट ताजो न्ही म्हणून ताणें पुलिसेक कंप्लेंट घाल्ली आहा. सायबर क्रायमान ताज्यो 2 केसीस पेंडींग आहा. पूण ताका इतलें आसून पसून एक नवो पोस्ट येता. ताजो इंस्टाग्राम जर चॅक केलो जाल्यार तो पोस्ट ना, पूण मॉर्फ केल्लो पोस्ट आहा आनी त्या इशूचेर ताका धरून मारला. भितर पुलीस स्टेशनांत पुलिसेनूय मारला. पुलिसेक हांवें वॉर्न केल्लें आहा. आनी हे स्थानीक लोक एसटी कम्युनिटी आनी तांणी म्हाका सांगलां की ताका ताजी जात वयर काडून ताका मारला, विच इज इटसेल्फ एन ऑफेन्स. हें पयलीं तकलेन धरा. जात वयर काडून मारप कोणाक ओ गाळी बसून मारप इज एन ऑफेन्स. तातूंत तांकां कायद्यान तांकां प्रोटेक्शन आहा. हें जें हांगा चल्लां हें हांवें पुलिसेक वॉर्न केल्लें आहा की जे मनीस ताका मारपाक इनवॉल्ड आहा तांचेर एक्शन जावंक जाय. आनी एक्शन जर जायना जाल्यार हांव हो एंटायर इन्सिडंट एसेंब्लीन वयर काडटलो. कित्याक हे आमचे मतदारसंघात केन्नाच हे असल्यो वस्तू नाशिल्ल्योच. आनी हें नवें दुयेंस आमकां हांगा नाका. आनी छत्रपती शिवाजी महाराजाक मानपी आमी चड. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदेशान बांदिल्लें सप्तकोटेश्वर देवूळ ताजें काम सुरवात करपी हांव. हें न्ही, हो सरकार न्ही. आनी फक्त कंप्लीट करून फोटो मारल्या बरोबर. सो छत्रपती शिवाजी महाराजाक मान कितलो दिवप फातर्डेकारांनी हें आमकां पूर्णपणान खबर आहा. आनी खंयचोच क्रिस्तांव मनीस आमच्या मतदारसंघान हिंदू क्रिस्तांव करपाक तयार ना. एसटी कम्युनिटीन म्हाका वोट मारिल्लो आहा. सो ते हांव हिंदू आशिल्लो तशें ते तांणी केन्नाच फरक करूंक ना. सो हें आमकां दुयेंस आमच्या मतदारसंघान नाका. हांवें ताका हांव एसपी म्हऱ्यान आतां धाडपाचो आहा की हें पयलींच प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. हें पयलीं बंद करा म्हणून. आमकां हें दुयेंस हांगा नाका. आनी हें दुयेंस हो जो व्हायरस भितर घालतात जाचे खातीर म्हाका दिसता जे उद्द्यार आशिल्ल्या लोकांचो तेंको आहा तें आमकां सगळे गोंयकारांक घातक ठरतलें. आमी सुशेगाद बरे भशेन आसा. आनी असलें डिवायजीव पॉलिटिक्स हाका देशभर कोणूच भीक घालना हें सिद्ध जाल्लें आहा ह्या इलेक्शनाक. की जे कोणाचेर हेट पॉलिटिक्स म्हणून करतात, हिंदू मुसलमान करतात, तें आमचो प्रभू श्री रामान पसून मानूंक ना. अयोध्येक हे पडल्या, रामटेकाक पडल्या, रामेश्वरमाक पडल्या, त्र्यंबकेश्वराक पडल्या. जी सगळीं स्थान आमची जी धार्मीक स्थळां जी श्री प्रभू श्री रामा बरोबर असोसिएटेड आहा थंय BJP पडिल्ली आहा. ताजेर म्हाका दिसता हो मॅसेज तांकां कळूंक जाय आशिल्ली. पूण हे एणे आमचे जे हांगाचे आहा हांकां वचून मद वचून तसोच मारिल्लो आहा. हांकां दिसता आनी भाड्याचे बैल जे घेतले आनी 33 केलां ते 33 आमी सदां मरमंचर उरतले म्हणून. आनी गोंयची जनता आंधळी म्हणून आनी बेड्डी म्हणून. गोंयची जनता ती एक सुसंस्कृत जनता जी मत मारतना विचार करून मारता. सो हांव वॉर्न करूंक सोदतां पुलिसेक आनी सरकाराक म्हज्या मतदारसंघान हें दुयेंस हाडूंक ट्राय करनाकात. आमी हें एलाव करचे नात. आनी आमी तिनूय आमचे धर्म हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एक आहात. आनी आमकां हें भायल्यान हाडिल्लें दुयेंस नाका. जी ताणें कंप्लेन दिल्या ते कंप्लेनीचेर इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. जे कोणें ताका मारलां ताजेर एक्शन जावंक जाय. आनी जो ताजो पोस्ट आहा तो खरो जर ताजो पोस्ट आहा जाल्यार ताजेर एक्शन जावंक जाय. हांव तेंय म्हणटा तुका. ताका हांवें तेंय विचारलेलें आहा तुवें हें घाल्लें काय म्हणून. ताणें ना म्हणून म्हाका सांगना. अशें जावंक शकता की जर तो म्हाका फट मारता जाल्यार ताजेर एक्शन जावंक जाय. कळ्ळें तुका न्ही. पूण अन्याय कोणाचेरूच वगीच पोस्ट घालप. बारीक समाजाचो मनीस, एसटी कम्युनिटीचो मनीस, ताका कोण उत्तर ना, ताका कोण प्रोटेक्शन दिवपाक ना. पूण हें जावचें ना. ताका प्रोटेक्शन दिवपाक आमी आहा. आनी आमी आमदार आहा. हांव लोकप्रतिनिधी, हे लोकांनी निवडून दिल्लो लोकप्रतिनिधी. सो तांकां प्रोटेक्शन दिवप
आनी तांकां न्याय दिवप हें म्हजें कर्तव्य जाता आनी तें हांव करतलों आनी ताजे खातीर हांव सरकाराक वॉर्न करतां हें असलें खंय जें तुमी सगळ्या कडेन करता तें हांगा करपाक ट्राय करूं नाकात. इंस्टा हँडल यूज करून एक फेक पोस्ट केला की शिवाजी महाराजाच्या हांवें कमेंट्स मारला म्हणून. सो ते लोकांनीच कांय चोवना फेक म्हणून डायरेक्ट म्हजें नांव वचून म्हाका अटॅक केलो. सो म्हजें कितें जालें देमप्रा म्हाका फ्रेंडान धाडलें यशेश आसा म्हणून तुजें नांवान केला. सो मुगे एक काम जावन पुलीस स्टेशन वचपाक लागलो बट म्हाका भायर स्वता लोकांनी दवरलो आनी मारलो मागीर थिंगा. पुलीस स्टेशनान फर्स्ट भायर मारलो थिंगा मागीर शोरुमा भायरूच मारलो म्हाका. खंय तें सांग खंयचो शो? नेक्स्ट शोरूम मारले म्हाका कडेन. मागीर थिंगसान म्हाका ते पुलिसा वयले दवरताले थिंगा म्हाका मारीत वतलो. पुलिसांनी काय करून पुलिसान म्हाका वयता वयता मागीर तेंच्यान म्हाका लॉकअपाक बसयलो ना तेंच्यान म्हाका फाटल्या तेंच्या रेस्टरुमा व्हरलो आनी थिंगा बसयलो आनी थिंगा तेंकाय बीन गेलो आनी म्हाकाय धरलो. तुवें आतां कितें फेक आयडी क्रिएट केल्या? आयडी न्ही रे हें केला मॉर्फ केला मॉर्फ केला फॅब्रिकेट केला आनी तितून हें एक जालें हाजे पयलींचे 2 इन्सिडंट जाले. हेजे पयलींचे न्ही मुगे स्टार्टिंगसान सेम केल्लें लायक फेक चॅट्स केल्ले मुगे फ्रेंडाचे बॉयफ्रेंडाक धाडले की हांव तेगे गर्लफ्रेंडाची कमेंट्स कामाता म्हणून. हे मुगे सायबर सेलाक केसीस पेंडींग आसा 3 म्हयने जाले तेच्यान अजून कांयच एक्शन घेवंक ना. मोदें आनीक एक फेक न्यूज केलो की हांवें एकले चेडवाक रेप केलो म्हणून. रेप केलो जाल्यार हांवें केसो आसतालो सर. मागीर हें जावन ताजी जॉबा वयलो काडलो ताका इमिजिएटली म्हाका कामाचेरूय काडलो. तें कांय कळना ताकाय कळना तें तेका लागून हांवें सायबर सेला हेल्प केल्ली न्ही म्हजे 3 केसी आसा सायबर सेलाक आनी फातोर्डा पुलीस स्टेशनार हांवें कंप्लेन दिली हांवें थिंगा तेच तराबली केल्लो काल की आयज एशको जाला मागीर फाल्स आनी कोण एकट्यान म्हाका मारलें कोण आसलें म्हण तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतले सायबर सेलार तेंच्यान कांयच एक्शन घेवंक ना. सो हांवें फातोर्डाक एक पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिल्ली. सारकें न्ही रे म्हाका जस्टीस जाय. जस्टीस जाय ते चेड्यान फाल्स कोण आनी खूंय मारले जाल्यार कोणें कोता तें आमकां मानताय पूण हांव तें केलें ना आनी आमी करपाकूय नाका तसलें. आमी कोणाचे रिलीजियस सेंटिमेंट सायड करपाक करपा आमचे नाका. इंटेन्शन्स ना केन्नाच. कोण तरी एनिमिटी काडपा खातीर करता. अशे दिसत तें सोदून तेका लागून आमी काडपाचें पुलिसाची हेल्प घेतली आनी पुलिसान 3 म्हयने जाले असून अजून कांयच एक्शन ना. पुलिसेन हें जर एक्शन घेतिल्ली पयलीं ओ इन्वेस्टिगेट केल्लें जाल्यार आज हे स्टेजीचेर पावना